नमस्कार मॅडम. नमस्ते. एक पहिलीच खुशी बघता की तुम्ही सांगाल की परवरची म्हणून आणि परवराची इंटरव्ह्यू घेवपाक खुशी जातली. सारखे असो पहिलोच प्रश्न असो की विविध जाग्यांचेर गव्हर्नमेंट आमकां सपोर्ट करता लोकांक खातीर. सो तुम्ही गव्हर्नमेंटाक कितें म्हणपाक सोदता? हितून आनी इम्प्रुवमेंट कितें जावपाक जाय किंवा हेज्या खातीर आमी गव्हर्नमेंटाक कितें सांगपाक सोदता तो कितें सांगपाक जाय आनी नेक्स्ट टायम आनी बरें करपा खातीर? ऍक्च्युली तुम्ही याच्याबद्दल विचारता रिगार्डिंग सारस हय. सारस ऑर दिस रिगार्डिंग अपराध अपरांत अपराध मांडाचे जाल्यार म्हणपाक की पहिली म्हटल्यार एक ऍडव्हर्टायझिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जेन्ना आमी आमचो माल घेवन हांगा येता पळय तेन्ना आमकां कितें जाता, आमकां एक लिमिटेड प्लॅटफॉर्म मेळटा वेरीन वी कांट डू एडवर्टिजमेंट. जशी आमकां करूंक जाय तशी करूंक मेळना. म्हणून गव्हर्नमेंटान तो एडवर्टिजमेंटाचे हे पळोवंक जाय. सेकंडली न्ही आता पावसा टायमार बीन आमकां वयर पत्रे बीन तशें जाय. कित्याक आतां कितें जालां, हे कपडे असल्या कारणान काल रातचो पावस पडलो हांगा सगळें ओलें जालें, आमचो माल ओलो जाता, तो मागीर पेड्डे आलो की मागीर कस्टमर घेयना. या आनी तिसरें म्हटल्यार इट शूड बी ऑर्गनायज्ड इन सच अ मॅनर की त्या टायमार हांगा लोक येता त्या टायमार, म्हणजे लायक सॅटर्डे संडेज बोडगिनीक हांगा पांय पडपा खातीर येता तेन्ना सुद्दां हांगा कस्टमर खूब येवंक शकता. सो ड्युरींग वीक डेज आमकां कांय आसना हांगा. सो दीज आर द थिंग्स विच आय फील लायक ही शूड या. आणि दुसरें म्हटल्यार आमकां बाकीचे फॅसिलिटी लायक वॉटर फॅसिलिटी, मागीर जेवणाचें आसता पळय ते सुद्दां कशें दोज हू आर हॅव्हिंग FDA लायसन्स तेंकांच हांगा एप्रूव आसा पळय तेंकांच हांगा घालपाचें. आणि सेकंडली दे शूड कीप अ चेक ऑल्सो ऑन द फूड स्टफ वॉट इज सप्लायड. सो अँड ऑल्सो ऑन द बेवरेजीस वॉट दे आर सप्लायंग, कित्याक थोडे हांगा डबल द रेट दे आर सेलिंग. सो तो खूब प्रॉब्लेम जाता हांगा. सो आय थिंक इफ दीस थिंग्स इफ ही टेक्स केअर ऑफ न्ही जाल्यार सगळें बरें करून जातलें. आता मॅडम मेन मुद्द्यांचेर उलोवप म्हटल्यार की चक्र्यो आमचे शंकरपाळ्यो हे आमचे सगळ्यांचेच फेवरेट आणि हेतून पळोवंक गेल्यार कॉम्पिटिशन खूप जाल्लें आसा आनी बरे बरे कंपनी सुद्दां आसात. सो तुम्ही तुमची ब्रँड कसो हायलायट करता किंवा तुमचो ब्रँड वेगळो कसो? ओके, म्हाका ह्या आतां बिझनसान आतां म्हणजे निघते इन जानेवारी आय कम्प्लिटेड 4 years. पण आय नो वन थिंग की माझे कस्टमर आर व्हेरी मच सॅटिस्फाईड विथ माय प्रोडक्ट्स बिकॉज आय नो आय एम गिव्हिंग क्वालिटी प्रोडक्ट. माझे जर तुम्ही टेस्ट करत नाही, दॅट गॅरंटी आय कॅन गिव्ह यू की आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 3 months ऑल्सो इफ यू कम टू टेक माय प्रोडक्ट न्ही तुका ती सेम टेस्ट मेळटली. कित्याक हांव पर्सनली करता हे सगळें. हांव सगळें पर्सनली करता. आय हॅव 2 daughters. दे आर हेल्पिंग मी इन पॅकिंग अँड लेबलिंग. ओके, सो म्हणून हांव आनी इतकेंच न्ही की माझ्या कस्टमरांक सुद्दां माझी टेस्ट इतकी आवडटा की दे आर माय रिपीट कस्टमर्स. माझे प्रोडक्ट्स एब्रॉड सुद्दां गेल्ले आसा. आनी म्हाका आनी एक खूब खुशी भोगता सांगपाक की माझे चकल्यो न्ही माझे बॉर्डरीचेर सुद्दां गेल्या. सो देयर वॉज वन कस्टमर हूज सन वॉज ऑन द बॉर्डर. इट वॉज लडाख आय थिंक दॅट सायड. सो तेणीन स्पेशली येवन माझे चकल्यो घेवन तेणे आपल्या चल्याक थंय धाडिल्ल्यो. So I was so much happy and satisfied that time that I thought like no, yes, I have won it. Yeah, and I know one thing की माझे कस्टमरांक ते माझे प्रोडक्ट्स इतके आवडटा की आय एम सप्लायिंग इन सुपरमार्ट्स. माझ्याकडे FDA चे लायसनूय आसा and I have those customers who wait for my products to come in the market. ना जाल्यार लिटरली they call up and they ask like तू केन्ना घालतले, आमी रावल्या. So and I'm very much satisfied with the with that all that thing. So whatever reviews and whatever feedback I'm getting from them, I'm very much happy and satisfied. मॅडम ऍक्च्युली आमकां तुमच्या बिझनेसा टोटल पॉडकास्टूच करपाक जाय. रिक्वेस्टिंग पॉडकास्ट टोटल करूयात कारण एक शॉर्ट इंटरव्ह्यू सगळे प्रश्न कव्हर करपाक जाय. थोडेशे मेन प्रश्न असे की मेन मुद्द्याचे प्रश्न असे की गव्हर्नमेंट इतले स्कीम आमकां दितात, खुबशा बायलांकडे त्यांनी स्कीम पावना. तुम्ही पहिले म्हटले की मार्केटिंग प्रॉपर जायना. सो मार्केटिंग प्रॉपर जावन प्रॉपर बायलांनी गोंयच्या बायलांनी स्पेशली विलेज एरियातल्या बायलांनी हेजो लाभ कसो घेवचो गव्हर्नमेंट स्किमांचो स्पेशली असले स्टॉल्स घालपाक किंवा बिझनेसान फुडें सरपा खातीर? ऍक्च्युली पळोवंक गेल्यार कितें जाला ना, आतां म्हटल्यार गांवची बायलां तुमी म्हणटा पळय दे ऑल्सो हॅव बिकम एडवान्स्ड. की तेंकाय सुद्दां आतां सगळें खबर आहा, तेंची भुरगीं आसा ती तेंकां हेल्प करता. पूण मेन थिंग अशें कितें जालां ना की जेन्ना आमी आतां कोणी आतां तूं सुद्दां म्हाका म्हणत सांगूंक शकतलो की अरे ना तूं हेजेर कित्याक वचना, FBचेर कित्याक घालना, इन्स्टाचेर कित्याक घालना. बट टू बी व्हेरी फ्रँक आय हॅव ट्रायड दोज प्लॅटफॉर्म्स but no, I get only followers. I am not a very big preacher wherein I should get a followers behind me. Maka jai customer who should come down, taste my food and tell me like now how it is, and I'll be very happy because I want to serve each and every person over here. म्हाका सगळ्यांनी येवन माझे प्रोडक्ट्स टेस्ट करून हे केल्ले जाय. त्या खातीर हांव म्हणटा कितें सांग की रिगार्डिंग एडवर्टिजमेंट गोईंग ऑन दोज प्लॅटफॉर्म्स सोशल प्लॅटफॉर्म्स न्ही आय डोंट प्रिफर. कित्याक हांव काय ना तेजेर, कित्याक हांवें जेन्ना जेन्ना ट्राय केली घालपाक न्ही इट वॉज लायक
फॉर मी इट वॉज कळ्ळें. युजलेस. कित्याक थंय चडशे तुका कितें आतां सांग, कोणीन साडी कितकी हजाराची हाडली, कोण खंय गेलो कितले भोंवपाक. बऱ्यापैकी दाखयतात, कितले ते बऱ्यापैकी सगळे. दाखयतात. या सो ओनली दोज थिंग्स आर सो मोर व्ह्यूज आणि फॉलोवर्स भितर फक्त वाडटा, Yeah. कस्टमर्स वाडना. वाडना. सो आय डोंट फील सो लायक. बट आता माझे कशें आला, वर्ड टू वर्ड माझे जाला, प्लस माझे कस्टमर्स हू आर सॅटिस्फाईड, दे ऑल्सो आर देर हू आर हेल्पिंग मी इन दिस थिंग. सो इट इज हॅपनिंग इन दॅट मॅनर. आणि त्या खातीर आता यू कॅन से लायक ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवा सायड आय एम स्टेबल. आता मॅडम तुमी परवाचीच म्हणलो की तुमकां एक प्रश्न विचारता. आमकां खबर आसा की आमचो रोहन सर आमकां खूब हेल्प करता बिझनेसा sure. खातीर, डिफरंट डिफरंट प्रोग्राम्स करपा खातीर. सो एक थोडे आनी गोवोरमेंट सपोर्ट करता की तुमी बिझनेस करा, बिझनेसान फुडें सरा म्हणून. हय, आनी थोडे जाण अजुनूय भुरगे आहात ते गोवोरमेंट जॉबा खातीरच तयारी करतात आनी तांकां खबर आसा की काय रिजल्ट येवचो ना, येवचो ना. तरी गोवोरमेंटाक एप्लाय करतात. सो एक्चुअली आमी गोवोरमेंट जॉबाक एप्लाय करपाक जाय युथांनी काय बिझनेस स्वताचो करपाक जाय, कशें कितें तुमचो वॉट इज युअर थॉट्स ऑन दीस? आय फील लायक आयचो टायम पळयत जाल्यार अँड इन फ्युचर इफ यू गो टू सी न्ही, की जे हिसपान म्हाका दिसता हें द पेस, आय डोंट थिंक सो युथान रावपाक जाय फॉर द गव्हर्मेंट जॉब. त्यांनी कितें करूंक जाय, आतांच तेंच्यांनी कितें जालें, कितें आपले ओन हें करपाक जाय. ITI कोर्सीस आसा भरपूर सामके. जस्ट लायक फॉर एक्झाम्पल टू से लायक इन डिमांड रायट नाव इज कार्पेंटर. जो कार्पेंटर आमकां सहसा मेळना, तुकाय बरोबर, खबर आसतलें. बरोबर. प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सगळे भुरगे कितें आतां दे आर चुजींग द स्ट्रीम्स विच आर ऑफ हायर कॉस्ट अँड ऑफ बरोबर. हायर हे. बरोबर. सो ते तुका लोकली ना, लोकली आमकां कितें बरोबर. जाय, आमकां हें जाय. सो आय फील लायक आमचे जर युथ जर शिकून, कित्याक तो कमीचो जॉब न्ही, बिकॉज ऑल आर पुटिंग हार्डशिप्स, ही इज ऑल्सो पुटिंग हार्डशिप ओवर देयर. पूण तेंच्या शिवाय आमची घरां चलना. बरोबर. कार्पेंटर आसूं, इलेक्ट्रिशियन आसूं, प्लंबर आसूं, बिकॉज आय फील ह्या आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी हितून लक्ष घालूंक जाय. नॉट टू वेट फॉर द व्हाईट कॉलर जॉब ऑर वेट फॉर द गव्हर्मेंट जॉब फॉर द 9 to 6 Okay. जॉब ना. डू दिस ओके. बिकॉज हितून सुद्धा म्हणून तुमकां खूप हे आसा, प्राधान्य म्हणजे आसा. बेसिकली व्यवसायान द्यावा, आपल्या द्यावा, आवडीच्या या. व्यवसायान द्यावा. देवा आता एक साइड बाय साइड इफ यू डूइंग समथिंग एल्स देन दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड. आता आमी खुबशे जाणां पळयलें न्ही, इवन तुमकां हांवें म्हाजें परवाचें उदाहरण दिलें. जाल्यार एक जेन्ना आमी 2 वर्सां पयलीं चॅनल स्टार्ट केलो तेन्ना आमकां सुरवात मोटिवेशन नाशिल्लें किंवा लोकांचो सपोर्ट नासलो. कारण लोक हांवें म्हाका म्हणटाले की तूं न्यूज चॅनल ओपन कर, आनी हांव कचरो न्यूज चॅनलाचेर. बेजिकली खरें सांगलें म्हाका न्यूज चड आवडना, कारण आमकां खबर आसा की न्यूज म्हटल्यार कितें तें कितें आसता, मिडिया सारकें. प्रॉपर जाणा. हय, सो म्हटलें म्हाका न्यूज नाका, फक्त म्हाका लोकांची मुलाखती घेवपाक जाय, लोकांचो वेवसाय फुडें व्हरपाक जाय, लोकल्सांचो व्हरपाक जाय. मागीर खूब जाणांचे प्रश्न अशे आशिल्ले की तूं लोकल्सांचो घाल्यार तुका व्ह्यूज मेळचे ना आनी फॉलोवर्स वाडचे ना, पण न्यूज घालता जाल्यार फॉलोवर्स वाडटले. हांवें म्हटलें म्हाका फॉलोवर्स आनी व्ह्यूजूय नाका, नाका, म्हाका कनेक्टिविटी जाय. सारकें रायट. जर हांव मेहनत करून फुडें वचपाक शकता जाल्यार ते उदक मेहनत करता तांकां दाखोवपाक कोण तरी जाय. जाय. आनी गोंयान कोण दिसोंक नासलो म्हाका, आनी अजुनूय मॅडम सांगितलें जाल्यार गोंयान कोण ना हय जे सारकें. लोकल लेवलावयल्यान अशे प्रश्न कोण विचारतले. तुमी पयला आसतले अशे येवन खूब जाणांनी रील करून गेले, हय तशें केलें. पण रिलाचो तुमकां बेनिफीट खबर, तुमी आतां सांगले कितले बेनिफीट कितले लॉस ते. सो बेजिकली एक युथांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्माक खंयच्या नदरेन पळोवपाक जाय ओवरऑल क्वेश्चन करीत जाल्यार तुमच्या मुखार. कारण आयज सगळे जाण डिजिटला कडेन वळटा, रिल्स करपाक किंवा व्हिडिओज, असले व्हिडिओज जितूर व्ह्यूज आसा, क्रिस्पी आसा, पण फायदो काय ना, असले खूब कडे चालू खूब कडेन आसा. आसता चालू. सो भुरग्यांनी डिजिटलाक कशें कितें पळोवपाचें नजरेन तुमच्या दृश्टीन? जर ते पळयता, जर टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाव, जाल्यार म्हाजे हिसपान तेंच्यांनी ते पळोवपा जाय लायक इन फ्युचर वॉट यू कॅन अर्न इन दॅट. ते अशें न्ही की टाइमपास, तो रील बरोबर. बीन म्हटल्यार की नाही जस्ट लायक अ ट्रेंड थिंग, Yes. आज आसा फाल्यां ना. बरोबर. सो ते हें कितें आसता, रील्स तितके पुरतत आसता, तितकं ताका एक लिमिटेशन आसता, बरोबर. नॉट बियॉन्ड दॅट. आतां तूं जे कितें हय. करता पळय, आय रियली अप्रिशिएट दॅट, Yes, की thank you so रियली much. या इट्स व्हेरी अप्रिशिएटिव्ह की तूं पर्सनली टाइम काडून आमचे इंटरव्यूज घेता, आमकां फुडें हाडटा. सो इट इज हेल्पिंग अस ऑल्सो टू कम मोर क्लोजर टू आवर कस्टमर्स. And customers also understands that, Are Baba, Yes. these are the products which are already there in the market. Yes. And through you, we are also going to get Yes. more customers. So I think very good what you're doing is, you and your team. Yeah. Yeah, you'll always, good luck for you all in future also. थँक्यू सो मच मॅम. मॅम ऍक्च्युली हा व्हिडिओ खबर होता कारण प्रोग्राम शाळेत तातूंत एक परत इथे रिक्वेस्ट ऑन कॅमेराच करता की पॉडकास्ट एक परत जावचोच. Sure. आणि जसे आम्ही आता म्हापशा लोकांक सपोर्ट करता किंवा गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता तशें आम्ही परवरी उदय कितें करपाक जाय Yeah, आनी yeah. घेवन फुडें सरपाक जाय. Sarpaj. थँक्यू सो मच. Thank you so much and all the best.